तिकोटाचेर आळकोट आळी तिच्या बाबा मोगा तुका पावलो नागो घेव गोपाल इश्टी मासां रोजाचे रोजा मोज्या मोगाचे शेजार जावंक लिसेंस नागो पापाचे इश्टी मासां रोजाचे. Yeah. 91 kilo. Here we are talking to Francis. He is from Siridam. Francis. Yes. येवकार तुका मीस गोंयकाराचेर आनी आमी तुका भेटोंक आयले पूण तुवें पळय हाडला तें केर सांगितल्या कोणता काय ठीक आहे ही क्वेश्चन आडपाक जाता तुज्या पळय ही आतां हुंयची चेरुसां ही चेरसां गोंयची गोंयची ही केन्ना हाडल्या तुवें ही हांवें गोंया वयता पळय तेन्ना हाडटा आनी टिपान घालता आनी दवरता हय पूण पिड्यार जायना तर ती टिपान घाल्यार पिड्यार कशें जायना कसली वस्त टिपान दवरता न्हू आमी हय पूण पिड्यार जायना ती केन्नाय काडली फेस्ताचो दीस येयलो गोवा डे हिका तेन्ना एक दीस पयलीं काडटा आनी हे पॅकेटान हांव पॅक करता कळ्ळें न्हू हय आनी दुसरी सुवात म्हळ्यार ही हातात तेन्ना कळटा लोकांक खरेंच गोंयची म्हूण केरसां कित्याक हिका जाय ती केरसां आसताय हय थोडी हांगा केलेली आसता आनी हिका केलेलें आसता ही गोंयची म्हणटच गोंयची विनाग्र गोंयची माडांची फेणी म्हणल्यार बरी जातली न्हू बरी जातली ऑफकोर्स बरी जावपाकूच जाय आनी गोंयच्या दुकरांक सुबेज टेस्ट आसता बेटर देन गोर आपोक आतां तूं म्हाका सांगशी तुवें हांवें आयकलां आनी हांव जाणा तुवें सांगलेल्या पोरपणी चेरुसा तूं गोंयांत जाण हाडटाय म्हणून ती सगळीं कशी घेवन येताय हांगा कित्याक करिनाय हांगा दवरपाक ती केरसां जायना सगळें मेवता हिका सर पूण वत मेवना वत ह्या केरसांक चड गरजेचें आसता जेन्ना केरीस गोंयांत वता सुकता तेन्ना त्या मासाक आनीक टेस्ट येता ही आतां सगळीं तुवें हाडल्या गोंयांत ही आमी 100 जाण भाव आहाय जेन्ना आमी गोंयांत वयता तेन्ना आमी केरसां घेवन येताय ही केरसां घेवन येताय मोस्टली आमी एप्रील मे म्हयन्यान वयताय आनी हाडटाय आनी डीप फ्रिजान घालून दवरताय जेन्ना गोवा डे येता जावं गोंयचें फेस्त म्हणून कोत्ता तेन्ना ही केरसां आमी भायर काडटाय आनी हाडटाय निगा विकताय पूण ही चेरुसा इतलो तें डिपान दवरून पिड्यार जायना ती ही ओरिजिनल मासाची आनी आमच्या इनागरीची उदक नासतना ही केलेली आसताय जेन्ना ही पारा पासून पिकोंक घालता तो पिकता तुला बरी लागता तेच भाशेन ही केरसां बरी लागता ना आनी How much is this? 19. He has hardly any time to talk to anybody. He is very busy selling of his food. Anyhow, we are taking some time of his so that he can give us more ideas on Goan food and what he is doing today. And आनीक कितें हाडलेलें आहा इसपे आमी आनीक सद्याक हांवें केरसां जे गोंयच्या हाती चोरुसां उरलेलें सगळें हांगा केलां हे उरलेलें सगळें हांवें केलां पूण स्पेशल गोवन मसाला घालून गोंयचो मसालो केन्नाय आमकां उणो पडलो जाल्यार माय आमची मसाला करता आनी स्पेशल आमकां गोंयासान काडटा जाणट्यानो मसालो सारको तो हय तुवें उलयता ती पळोवन सगळें जिबेक उदक आयलें चेरुसा पळय पळय खावन पळोवया तुजें कशें आहा ती We eat in Swindon and again here mouth waters. It is raw. Worrying. कितें करतलो तोंडाक रूच आयल्या खावचेंच पडलें फ्रांसिसान दिला फ्रांसीस देव बरें करूं अशेंच तुमकां देवान फुडें आज घोटाय दिवं आदार दिवं हे भाशेन गोंयचें जेवण हांगा नशीब आसल्यार तुजी हाडपाक जातली ना जाल्यार उरलेली केरसां गिरान वयतली इश्टी मासां रोजाचे रोजा मोज्या मोगाचे जाकोबाची कॅसेट आणि